एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्मचा विषय उलयता आसतना फाटल्या एका वर्सान डू यू थिंक यू हॅव बीन एबल टू गिव जस्टीस टू वेरियस डिपार्टमेंट? ऑफकोर्स जे फाटल्या एका वर्सात खूप मोठ्या प्रमाणात ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स जे आसा हे आमी राज्यात करपाक शकले. म्हणजे ईज ऑफ डुईंग द बिझनस हाज्या खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स मागीर ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट्स आसतले किंवा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आमी लॉन्च करपाक शकले. इन टुरिजम न्यू टुरिजम पॉलिसी आमी लॉन्च करपाक शकले. स्टार्टअप पॉलिसी, इवन द IT पॉलिसी, ह्या सारख्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमी न्यू पॉलिसी काडली आणि त्याच बरोबर टुरिजम सारकेल्या हितूंतल्यान आमी जे रजिस्ट्रेशन करपा खातीर पयलीं जवळपास 15 ते 20 डिपार्टमेंटा कडेन वचून पर्सनली लागताले. आतां 3 फक्त NOCचेर डायरेक्टली हॉटेल रजिस्ट्रेशन करूं येता. इतल्या मोठ्या प्रमाणात रिफॉर्म्स जे आसा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी रिफॉर्म्स घडोवन हाडल्या आनी त्या खातीर गोंयांत नाव द बिझनस करप हेका आमी ईज करपाचें काम हे गोंय सरकारान केलां. तुमचे एटिट्यूड कितें? झिरो टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन काय नो करप्शन? नो करप्शन ह्या बेसिसाचेर आमी येवपाक जाय आनी म्हाका दिसता त्याच पद्दतीचे सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमचें काम सुरवात केलां. इंडस्ट्री पयलीं म्हणटाली की कांय डिपार्टमेंटांनी, आय वूड नॉट नेम देम, की अशी लॉबी तयार जाल्या की तांकां फोडप म्हणजे इवन CMाक सुद्दां डिफिकल्ट आसता. खंय तरी अडथळे हाडीत आसता, मागीर कोणाक तरी पयशे दिवचे पडटा आनी ते पास करून घेवचे पडटा. आतां इंडस्ट्री कडल्यानूय खूब बरे फीडबॅक येत आसा. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्री सेक्टरांतले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक घेतला. आमी म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड आसतलो किंवा टुरिजम बोर्ड आसतलो तांकां जे बोर्डाचेर घेतलेले आसा, इंडस्ट्रींतल्या लोकांक बोर्डाचेर घेतला म्हणून तांचे कन्सर्न प्रॉब्लेम्स जे आसा इन मिटिंगेन किंवा बोर्ड मिटिंगेन ते रिजॉल्व जाता. सो दे आर ऑल्सो हॅपी. 2023 आतां 2022 हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जाले ऑलमोस्ट. आतां हो जातलो फाल्यां ओपन. खंयचो वन प्रोजेक्ट दॅट यू वूड टेल पीपल अबाउट? 2023च्या खातीर कन्व्हेन्शन सेंटर हे खूब वर्सांची आमी वाट पळयता. कन्व्हेन्शन सेंटर गोंयांत जावपाक जाय, जितून इफी जातले किंवा वेगवेगळी कन्व्हेन्शन जातली. ताजो फावंडेशन स्टोन आमी कन्व्हेन्शन सेंटराचो फावंडेशन स्टोन 2023च्या सुरवातीक आमी घालता. ताज्या भायर आमी PPP बेसिसाचेर आमचे वेगवेगळे बस स्टँड्स आसात. कदाचित मडगांवचो बस स्टँड, म्हापसा बस स्टँड हे बस स्टँड सुरू करपाच्या विचारान आसा. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जाता तितके बेगीन क्रिएट करपाक शकतले. इवन दो आमकां फार्मसी कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज हाजे सारकेले प्रोजेक्ट जे स्टेट ऑफ द आर्ट ज्यो कॉलेजी मेन उरल्या ते प्रोजेक्ट पुराय करपाचे आसा. तुमकां असो एक गजाल जी 2022 तुमकां दिसली की अरे रे करपा जाय आशिल्ली ती उरली आतां 2023 करची पडटली? तशें पळोवंक वचत जाल्यार हांव म्हणटलो की ज्यो फार्मसी कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज ज्यो स्टेट ऑफ द आर्ट हांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते आमी अजून दिवपाक शकूंक ना. ते खरें म्हणजे सुरवात करपाक जाय आशिल्लें, बट ते ह्या वर्साक निश्चितच सुरवात करपाक शकता. ओके, नेक्स्ट आतां जेन्ना सेशन्स येतले पळय, कॅन वी सी CM मोर कॉन्फिडंट? कारण आमी आतां पळयलां की 7च जाण उरल्या खरे ऑपोजिशन, पूण ते चडूच तुमच्या अगेन्स्ट, दे ओपनली कमिंग अगेन्स्ट यू इवन आउटसायड असेंब्ली इन मोर अग्रेसीव मॅनर. ते CMच्याच अगेन्स्ट येतले न्ही. शेवटी तांकां मुख्यमंत्र्याच्या अगेन्स्ट उलयल्या उपरांत आपली थोडीशी व्हॅल्यू बीन वाडल्या सारकी दिसता किंवा मुख्यमंत्र्याचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन आरोप करप हे साहजीक आसा. विरोधक म्हटल्या उपरांत ते तेंचें काम करता. 7तले कितले जाण उरतले 2023 एंडा म्हणसर ऑपोजिशनान, आनी तुमच्या वटेन कितले येतले? आसा कितें ट्राय? म्हाजे कडल्यान बिलकुल तशा पद्दतीची ट्राय ना. म्हाका दिसता 7तले 7य थंयच उरतले. लास्ट क्वेश्चन जो विचारना, लोक म्हणटले इंटरव्यू अर्दी उरली म्हणून, की मंत्रिमंडळान हे 8 जाणांक घेतले काय घेना आनी केन्ना घेतले? मंत्रिमंडळात रिशॅफल जावप हे खूब जाण परत परत तोच प्रश्न विचारत आसता, केन्ना जातले. काही जाणांक संदी मेळटल्यो, थोड्या तेंपान थोड्या जाणांक संदी मेळटल्यो. थोडो तेंप म्हळ्यार असो 1 वर्स 2024 पयलीं थोड्या तेंपान मेळटल्यो. थोडे तेंपान. ओके, देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आमी हो इंटरव्यू शूट केल्लो आसा जुवारी ब्रिजाचेर, एंड वर्स सोंपत आयिल्ले आसा आनी फाल्यां हो जुवारी ब्रीज लोकां खातीर ओपन जातलो आनी ताचे उपरांत इनफॅक्ट परवा ओपन जातलो. फाल्यां एक सुवाळो जातलो आनी ताचे उपरांत ओपन जातलो. 3 मेजर प्रोजेक्ट्स ह्या वर्सा जाल्ले आसा. एक जुवारी ब्रीज, दुसरो म्हणजे आयुष हॉस्पिटल आनी तिसरो सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हळ्यार मोपा एअरपोर्ट. मुख्यमंत्री म्हणटा तशें फुडल्या वर्सा आनी प्रोजेक्ट येतले. रिशफलाचेर तांणी सांगलां थोड्या वेळान जातले, कांय दिसांनी जातले. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे नो करप्शन इज, म्हणजे नो टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन न्ही जाल्यार करप्शनूच न जावचें हाज्या खातीर ईज ऑफ डुईंग बिझनसा खातीर सरकार काम करता. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर
फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com, चॅनल पार्टनर्स आहा RDX1, प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा goabalin.in. कीप वॉचिंग. रुपेश सावंत हांणी जुवारी ब्रिजाचेर इंटरव्यू केलो त्या खातीर बहुत बहुत खूब 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 धन्यवाद. म्हाका दिसता जुवारी ब्रिजा वयलो हो पयलो आनी शेवटचोच इंटरव्यू आसतलो. अशा पद्दतीची संद परत म्हाकाय केन्ना मेळची ना, ताकाय कोणाचो इंटरव्यू घेवपाक मेळचो ना. अशा पद्दतीन जुवारी ब्रिजार बसून इंटरव्यू दिता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. ह्या जुवारी ब्रिजा खातीर ज्यांच्यांनी योगदान दिलें तांचे हांव खूब खूब आभार मानता. आनी परवाच्यान न्ही, फाल्यां रातच्यानूच म्हाका दिसता जुवारी ब्रिजाचो 12 उपरांत म्हणजे 30 तारखेच्यान आमी सकाळी पासून ब्रिज ओपन लोकां खातीर सुरवात करता. थोडे दीस आमकां कळ सोंसची पडली, बट आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचे ह्या ब्रिजा वयल्यान येवपाक वचपाची वाहतूक खूब बऱ्या पद्दतीची मेळटली. गोंयकारां खातीर म्हाका दिसता जुवारीचें लोकार्पण करता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. हांव माननीय मोदीजी आनी आमचे बाब नितीन गडकरीजी हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. तांच्या ह्या कार्यकाळात खूब व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जेचें इमेजिनूय करूंक नाशिल्लें, जें फाटल्या 60 वर्सांत शक्य जालें ना, तें म्हाका दिसता ह्या 2 ते 3 वर्सांक आमकां येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक मेळ्ळें. त्या खातीर परत एकदां हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं सर, वेळ दिलो म्हणून. तुमी पळयतात गोवा न्यूज अप, पळयत राहा.